नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. दलाल जाल्यार दलाल, बावलो जाल्यार बावलो. नाच रे बावल्या नाचलो, बसयलो खुर्चेर बसलो, दिल्ल्या उतराक जागलो, आवय विकूंक पावलो. एकल्याचो अहंकार हजार लाखांक बुजलो, उंदराचे तिडकीन घराक उजो लायलो. काजळ काजळ बोवाळ चारय दिशांनी फांकलो, कोळशाचे राशींत उपरासलो, पोटा पाण्याचो दाखलो. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. मायनिंगाची महत्वाची केस सुप्रीम कोर्टात ब्रेस्तारात. नव्या खंडपीठा मुखार व्हर्च्युअल सुनावणी. गोंयकार डिपेंडंट मिनेर जाळवणदारांची नजर. फ्रंट म्हणटात बेगीन सुरू करात. म्हादयचे दशेक सावंत सरकार, युती पक्षी जबाबदार. आदोगादाक दिल्ले इन्स्ट्रक्शन पब्लीक करात. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात आपाक घेयात. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यात मोर्चा. सांद्रा रेल्वे प्रकल्पावेल्यान परत बोवाळ. पंचायत खात्याची परवानगी नासतना काम चल्लां. जमावाची हरकत. रेल्वे आमदाराकय उजरायलो. काम वडयलें बंद. आणि कोळसो सांबाळूंक एमपीटी युनियनाचो फुडाकार. कोळसो कमी केल्यार हजारांनी कामगार बेकार. युनियन रस्त्यार देवंक तयार. डबल ट्रॅकाचो खंय टुरिजमाक हातभार. गोंयच्या मायनिंगा विशीं म्हत्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात ब्रेस्तारा. सुनावणी व्हर्च्युअल जाता. केस नव्या बेंचा मुखार. 88 लिजांचे रिन्युअल रद्द करपाच्या निकाला आड पक्षकारांची बाजू जुईज M.R. शाह आनी चंद्रचूड आयकून घेतले. केशीचेर गोंयकार डिपेंडंट मिनेर जाळवणदारांची नजर. मायनिंग बेगीन सुरू करचें म्हूण फ्रंट मागता. कोडले मायनिंग डिपेंडंट ट्रकवाल्यांची सभा जाली. 8 फेब्रुवारीक पणजे रॅली. येता त्या ब्रेस्तार सावन गोंयचे मायनिंगाचे म्हत्वाचे केसीचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू जाता. शेजा गोवा गोंय सरकार, फोमेंतो आनी 26 पंचायतींनी मायनिंग सुरू जावचे 88 मायनिंग लिजां रद्द करपाचो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टात याचिका घाल्यात. ही केस आतां जुईज M.R. शाह आनी चंद्रचूडाचे खंडपीठा मुखार व्हर्च्युअल सुनावणी घेता. हे आदीं ह्यो याचिका न्यायाधीश इंद्रा बॅनर्जी, न्यायाधीश चंद्रचूड आनी न्यायाधीश इंदू मल्होत्राचे बेंचा मुखार येताल्यो. मायनिंग बेगीन सुरू करून लोकांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडोवचो म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट सरकारा कडेन एकसारकें मागीत आसा. कोडले मायनिंग डिपेंडंट ट्रकवाल्यांची मंगळारा परत बसका जाली. 8 तारखेक निशेध दिन म्हणून पाव या गोंयांत आणि ह्या सरकाराचो निशेध पाव आणि सगळ्यांनी तोंडाक ब्लॅक लावप आणि मूक मोर्चा जो आसा तो कदंबा स्टँडा वयल्यान आझाद मैदानाचेर वचप. त्याच बरोबर त्याच दिसाक तुमकां जर दिसता आतां सगळ्यांनी मेळून निर्णय घेवपाचो. ट्रक बार्जीस मशिनरी सगळे आमी रस्त्यार हाडप काय कितें काय तो सोडून आनी एक दीस काडप तेज्या खातीर स्पेशली जाल्यार ते सगळ्यांनी मेळून निर्णय घेवपाचो. म्हणल्यार कितें एक तर आमी गाडयो व्हरून आमचे सगळे ट्रक व्हरून पणजे दवरपाचे आनी तेंच्या सरकाराच्या दारांत बसपाचे. कित्याक हे NGO बी आसा पळय ते कामूच ते. आमी म्हणटा सरकारान सारकें कितें स्टेप घेवन चालू करूनी मागीर NGO वयता तेच्या घरा NGOच्या घरा या. आणि खंय तरी गव्हर्नमेंटाक आणि ह्या NGO दाखोवन दिवचे पडटले की आमचो मायनिंग बेगीनच्या बेगीन चालू करा नाल्यार आमी ओगी बसपाचे ना. सगळे त्रासाक पडिल्ले आसा. खंय ना खंय गव्हर्नमेंटान तर सोल्युशन काडपाक जाय. कारण एस्कावेटिंग करपाक चालू जावपाचें चड महत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचे दशेक सावंत सरकार आनी युती पक्षी कारणीभूत. आपाचो आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा. शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळें. दिल्ली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांत आपाकय व्हरचें म्हूण मागणी. म्हादयच्या आदोगादाक दिल्लें इन्स्ट्रक्शन मुख्यमंत्र्यान 24 वरां भितर पब्लीक करचें. आदोगादान कांड केलां जाल्यार ताजेर अजून एक्शन कित्याक ना काय म्हूण प्रस्न. आमी इतलो तेंप सांगत आयिल्ले आसा म्हादय ही आमची आवय. मुखेलमंत्री सांगतालो आपल्या गांवांतल्या वता ती आपल्या आवय भशेन ती. पण आतां दिसून येता म्हादय कंप्लीट ताणें विकिल्ली आसा. भारताचे नंबर 1 वकील दातारान स्टेटमेंट केलो की जे अपील करपाक जाय आशिल्लें ते मुखेलमंत्री सांगले म्हणून आपण फुडें अपील करूं ना. अशी फट मारपाची मुखेलमंत्रीक संवय जाल्ली आसा.
जर सरकारी वकील जर सांगतालो तुवें सांगलें म्हणून ताणें सांगलें की अपिलाक फुडें वचूं नाका म्हणून गोंयचो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमायज केलो सरकारान. तूं जर सांगता आमकां की एडवोकेटान जर सांगू आपल्या सांगल्याशें भागू ना, एडवोकेटाचेर कंप्लेन कित्याक फायल करूं ना, सुप्रीम कोर्टान कित्याक तुवें निवेदन दिवं ना. ताका आमी सांगला तुवें रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिला म्हणटा कायंडली प्रोड्यूस इट विथइन 24 hours. सरकार कोण आसा? सरकारान तुवें सांग सरकारान कोण आसा? अलायन्स पार्टनर कोण आशिल्ले? काल ते शपथ घेवन आयले बोडगिणी आपण अलायन्स करचे ना म्हणून. 2018 जेन्ना अवॉर्ड आयलो हेच फाट अवॉर्ड आयलो ट्रायब्युनलचो तांचोच प्रमुख फाट पडटा हे करतालो बॅक करतालो. जेन्ना मनोहर भाईन लेटर केले येडियुरप्पाक तेन्ना WRT मिनिस्टर कोण आसलो? आमी म्हादयची 2 वर्सां पासून प्रत्येक वाड्यार आमी मिटींग घेतल्या म्हादय जागृत करपाक. आमी तेन्ना मेळून आयले ताका तेन्ना एकदम डिमांड केले की ताणें CMA फाटीं स्टेटमेंट केलो की आपण सेंट्रल कडेन ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले. सो वी डिमांडेड आम आदमी पार्टी शूड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन. चांद्र रेल्वे प्रकल्पाच्या कामावेल्यान परत बोवाळ. पंचायत आनी संबंधीत खात्याची परवानगी नासतना रेल्वेन काम सुरू केलां म्हणून लोक एकठांय जमलो. जमावान आमदार क्लाफासाकय बरोच उजरावन काडलो. सारको सर्वे केल्या शिवाय परवानगी घेतल्या शिवाय काम करूंक दिवचें ना म्हूण लोकांनी काम बंद ओडूंक लायलें. कितल्या बडा पण मरतो तुकडे जाय ना मरे We just want to ask WRD if they have given permission for this. That's what we want to know. Without permission, how they can do this? How? सेल्टीड असं सर कोणाच्या आपला तुझ्या म्हणून जातं हा त्यांचे सर सेल्टीड कोण ऍक्च्युली आमचे नाका वॉटर इश्यू पयला ते काय करता त्या मुखार वयतले काम कामू करपा नाका मौन करपाय सारखे. आम्ही साऊ डिमांड घायला आणि MLA डिमांड घायला आणि MLA साऊ सांगितला माच काढ मू पण साऊ जाला भाऊ कळना तुका तो भाऊ गे आयकता मनशांगे ऐकना तो आमगेले लोकांगेले की ही इज ऑन पे स्केल. सो वी आर अगेन रिक्वेस्टिंग बिकॉज डोंट फोर्स द पीपल टू कम ऑन रोड्स. अजून काय परमिशन त्यांनी घेतले ना. आम्ही शनिवारा येऊन चेक करून गेले इन्स्ट्रक्शन दिले तुमचे कितें आसा ते परमिशन घेयात आणि ऑफिशियली आमकां आमचे परमिशन घेऊनच मागीर काम सुरू करात. पण त्याने म्हाका दिसता काल सॅटर्डे संडे आणि मागीर मंडे त्यांनी काम सुरू दवरला अशें दिसता पळोवपाक गेल्यार. स्विस गेट आशिल्ली स्लूस गेट हांगा आसा तेजे एक सायड दिसता दुसऱ्या सायडीन पुरवयल्या. मागीर तुमी कितें एक्शन घेतला आमी तांकां आतां नोटीस दिल्या. नोटीस आज दिता ताका नोटीस. Continue with the work when you have not demanded it. That is clearly in our land. No, you demanded. I'm challenging. That is also not proper. Both side of some people dispute is there. No, that's why you take your all permission. You are aggravating the dispute. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मिळूया. अंडरग्राउंड केबलिंगाची गोंय भरच्यान मागणी येता म्हणून वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयला. ताणें खंय फायल मुख्यमंत्र्याक धाडल्या. ताणें वेळी मतदारसंघात वचून लोकां बरोबर लायटी विशीं प्रस्नाचेर चर्चा केली. लोकांक कितें जाय, सरकार कितें करपाक सोदता ताचेर 3-3.5 वरां चर्चा. 7 पंचायतींचे पंच सरपंच बसकेक आशिल्ले.
आणि आम्ही डिस्कस केलं लॉंग टर्म प्रपोजल्स अँड शॉर्ट टर्म प्रपोजल्स. सो शॉर्ट टर्म प्रपोजल मिनिस्टरान सांगिल्ले भाशेन ही नोज हाव टू रिझॉल्व इट बाय 21 मार्च. लॉंग टर्म प्रपोजल व्हडले आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ 33 kV. आतां एक एस्टिमेट आसा सांजद्यार कितलींशीं वर्सां तेन्नाच मेजर प्रपोजल जावन तेणें ताबडतोब दिल्ल्याक अरावंड 3 crore प्रोजेक्ट आनी तेजेर सांजद्या एरियाल village always used to face the power problems will be resolved and they will see the better network of distribution. वेल्ली पंचायतीन एक वेल्ली मतदारसंघात सगळी 7 पंचायतचे आमी एक सेशन दवरलें. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्लो आनी जे इशू फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 3.5 hours हे आख्खे मतदारसंघाचे पंचायतचे आनी सरपंचा वांगडा बसून इशू सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता. ऑनरेबल मिनिस्टर एंड आय वील पर्सनली फॉलो अप. जे बारीक इशू चडशे आसा पण खंय तरी आसा जाल्यार वी वील सॉर्ट इट अशें आश्वासन दिलां. एंड आय एम कॉन्फिडंट विथ माय पीपल and my monitoring and along with the monitoring of honorable minister we will be able to solve all those problems. इश्यू कितें मेजर इश्यू कितें आसा? मेजर इशू म्हणजे म्हाज्या अंदाजान स्ट्रीट लायट जो गोंयभर आसा तो हांवें ऑलरेडी लोकांक सांगला की आमी सेटल करतले. दुसरे इशू जे ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें जाय थोडे वायरी सॅगिंग जाता. सगळ्याचो डिमांड आसा की अंडरग्राउंड केबलिंग करचें. सो आमी ऑलरेडी हांव आमच्या मिनिस्टराकूय सांगतलो की CMक सांगचें कितें म्हजे प्रपोजल गेल्ले आसा. बिफोर फायनान्शियल एप्रुवल्स उरलेले आहा हांव CMकूय रिक्वेस्ट करतलो की एटलिस्ट 33 kV आनी 11 kV अंडरग्राउंड जावचे. LT डोमेस्टीक लायनी न्ही पूण 33 kV आनी 11 kV करपाचे. 1912 आमकां स्ट्रीमलायन करपाक जाय. सो 1912 जेन्ना फोन मारता आमी रिकॉर्ड करता खंय प्रॉब्लम आसा आनी एक मॉनिटरींग टीम आसा की पोतून हिंगा प्रॉब्लम जाता. सो वी गो बॅक एंड टू सी वाय हॅपनिंग हांगा कित्याक जाता आनी वील ट्राय टू फायंड सोल्युशन. सो लोकांनी 1912 चे फोन करून कंप्लेनी करचे जशे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसा. एमपीटींत कोळसो हाताळप कमी वा बंद केल्यार हजारांनी कामगार खंय बेकार पडटले. वेळ पडल्यार रस्त्यार दिवपाची एमपीटी युनियनाची शिटकावणी. डबल ट्रॅकिंग फक्त एमपीटीकूच न्ही गोंयच्या टुरिझमाकूय ताचो लाव जातलो म्हूण आतां एमपीटीचें युनियन फुडें सरलां. कुठ्ठाळचे आमदार म्हणटा डबल ट्रॅकिंगाक विरोध तो विरोध. पोर्ट कोलाचेर डिपेंड आसा आनी कांय लोक जे एज्युटेशन करतात की कोल बंद कर कोल बंद कर. आतां कोल जर बंद केलो जाल्यार पोर्ट बंद पडटलो पयली सुवातेर. दुसरें डबल ट्रॅकिंगाक लागून ते पोर्टाक पॉयंट आवट करतात. डबल ट्रॅकिंग हो फक्त पोर्टाक लागून जायना जाल्यार इट इज एन नीड ऑफ दी आवर जे टायमा प्रमाणे गरज येयल्ली आसा त्या प्रमाणे आमकां डबल ट्रॅकिंग हो गोंयांत जाय. एक म्हणजे टुरिझमा जाय. दुसरें आमचे आमी जे प्रवासी आसता तेंचे कन्विनियन्सा लागून आमकां डबल ट्रॅकिंग हें जाय. ते फक्त पोर्टाक लागून नाका. नक्कीच जातलो आमचेर वायट परिणाम. पण जे काही लोक जे NGO म्हणटात की ते विरोध करतात कोल बंद करचे वो जे विरोध करतात तो म्हाका दिसता जाल्यार तो तेंचो सेल्फ इंट्रस्ट आसा. आज आमी हांगासर पळोवपाक जाल्यार 1400 डायरेक्टली कामगार कोलाचेर जगतात. त्याच बरोबर बाकी जे आमचे कोल टर्मिनल आसा JSW अडाणी यांचे कडेन जवळ जवळ 400 ते 500 कामगार आसात. आनी त्याच बरोबर पोर्ट जे पोर्टा कडेन पेन्शनर आसात 4400 तांकां ह्या कोल हँडल करूनच पोर्ट ट्रस्ट पेन्शन पेड करता. आनी जर अशे हे 10-20 लोक गोळ मारतात म्हणून जर सरकार डिसिजन घेता कोळसो बंद करता जाल्यार नक्कीच चुकीचें आसा. आनी जर सरकार तशें करता जाल्यार आमकांय बी रस्त्यार येवचें पडटलें. आज पर्यंत आमी येयल्ले ना पण फुडें आमी नक्कीच येतले. Whether I vote, whether I voted or whether I did not vote on the day doesn't make a difference to my commitment to the cause, because I am here for the welfare of the people of my constituency and welfare of the people of South Goa, because doubling of South Western Railway will destroy South Goa, will destroy people's lives, endanger people's life from all points of view and destroy the heritage of our state. I think this is a happy day for us because the hot mix carpet is being laid from today, and this hot mix carpet will be laid right up to Margam. Okay, and the sponsor for all this is our central government. NA66 from Verna Toyota showroom तातून म्हजो हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक गेला. नॅशनल हायवे एक्झिस्टींग जितले गोंयाक रोड आसा
तांकां सगळ्यांक आमकां हॉट मिक्स कार्पेट घालपाक मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रान्सपोर्ट केंद्र सरकार हांणी आमकां 150 कोटी रुपया सँक्शन केल्या. हे सँक्शन करून जवळ जवळ 4 म्हयने जाले आनी हें काम चालू करपाक आमकां तेणी एग्रिमेंटान कॉन्ट्रॅक्टराच्या बॅच मिक्स प्लांट घालपाक तेणी कंडिशन घातलेलें. त्या खातीर हे जे बॅच मिक्स प्लांट घालपा खातीर जो प्लांट तो बसोवपा आशिल्लो ताका हे 1.5 म्हयनो गेलो आनी हें काम आयज फेब्रुवारीच्या 2 तारखेक हें चालू जालां. कोंकणी म्हयन्याळे गुलाब, फादर फ्रेडी द कॉस्ट मेमोरियल ट्रस्ट, कोंकणी भाशा मंडळ, फेलिसियू कार्दोजाचे पातलावदार आनी मडगांव रवींद्र भवनान मेळून कोंकणी पत्रकार दीस मनयलो. 2 फेब्रेर 1889 प्रकाशीत जाल्लें पयलें कोंकणी पत्रक उदेंतेच्या साळकाचे यादीन हो दीस मनयतात. गोंयची अस्मिताय आनी पत्रकारितेची भुमिका ह्या विशयाचेर मानेस्त उलयले. जे लोक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटात तांकां सद्याक गोवा फॉर गोवन्स म्हणटल्यांची नसाय. जे गोवा फॉर गोवन्स म्हणटात तांकां गोवा फॉर इंडिया म्हणटल्यांची नसाय. जे गोवा फॉर इंडिया म्हणटात तांकां गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटल्यांची नसाय. आनी जे गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटात तांकां सगळ्याक तांची नसाय. कारण जेन्ना हांव गोंयची अस्मिताय हो कॉन्सेप्ट पळयता तेन्ना गोंयची अस्मिताय हो कॉन्सेप्ट एक वेगळो आसचो आनी देशाची अस्मिताय हो कॉन्सेप्ट कितें तरी वेगळो आसचो अशें म्हाका निखालस दिसना. एक लोक जांच्या हातां भितर एक लावडस्पिकर मेळ्ळो त्या फेसबुकाक लागून किंवा त्या ट्विटराक लागून गाळी घालपा खातीर, तेन्नाय ते बरयताले पत्रां, पूण तो लावडस्पिकर किंवा तातूंतली ज्यो वायट गजाली आसात, बिटर गजाली आसात, हेट्रेड आसा, ती हेट्रेड काडून आमी ती पत्रां आतां सॅनिटायजेशन म्हणटा तो बेस्ट उतर. सो आमी तेन्ना पत्र सॅनिटायज करता. आतां तो लावडस्पिकर असो जाला की तातूंतल्यान 2 एक्स्ट्रीम्स तयार जाल्यात. एक तर आमी इतले बिटर जाल्यात की आमी खंयच्याय गजालीचेर स्वताक प्रचंड एक्सपर्ट समजूपा लागल्यात. कोंकणी काडल्यार गोंयची अस्मिताय ना. गोंय कितें एक जॉग्राफिकल डिविजन काय गोंयची अस्मिताय कितें? गोंयची अस्मिताय कोंकणी आनी कोंकणी काडल्यार मागीर कितें उरता? ST-SC आयोगाच्या अधिकारा विशीं लोकांक खबर ना. केशी येनात, लोकां मदीं जागृती जावची म्हूण कमिशनर्स एट डोर स्टेप मोहीम. वाळपय 70 सहकार संमेलन जालें. ST कॉर्पोरेशनाच्या ट्रायबल स्किमींतल्यान वेवसायीक रिणाचे चेक दिले. मांद्रे जुनस वाड्यार ट्री ऑफ होप आनी लिव्हिंग हेरिटेज रोपां लावन कोयदादय घेतात. तांचो स्टेटस दवरूंक ॲप केलां. गोंयभरच्यो एक खबरो. ST-SC कमिशना कडेन केशी कश्यो मांडच्यो हें कळचें म्हूण कमिशनान कमिशनर्स एट डोर स्टेप मोहीम सुरू केल्या. काणकोणा उपरांत केप्यां जागृती. गांवांनी किंवा अनेक आमच्या समाज बांधवांक कमिशनाचो पावर जो कितें आसा ताची जागृती लोकां मदें ना. त्यामुळे ज्या प्रमाणात केसी आमचे कडेन येवपाक जाय किंवा ताजे ज्या समस्याचें निवारण जावपाक जाय तें जायना अशें दिसलें. म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो की कमिशनर्स डोर स्टेप म्हणजे लोकांच्या म्हऱ्याक वचप आनी ताची ज्या कमिशनाचे आशिल्ले पावर अधिकार जे आसा ते लोकांक जागृत करून आनी त्या संदर्भांतल्यो केसी आमचे कशा तरेन येवपाक शकता हाचे कांय विशय आसतना आमी सुरू केले. आनी पयलो प्रयोग आमी काणकोण तालुक्यांत करता आसतना आमकां ह्यो केसीस आमी अवेरनेस करून घेतल्यो आनी प्रत्यक्ष काणकोण तालुक्यांकच आमी ताजें हेरींग सुरू केलें आनी ताजो रिजल्ट आमकां खूब बरें म्हणून येता हें आमकां लक्षांत आयलें. त्यामुळे आमी दुसऱ्या फेजीन केपें तालुक्यांत जितले आमचे समाज बांधव आसा प्रमुख आसा तांकां आफोवन त्या गांवचे समस्या तुमी प्रश्न कमिशनरा समोर कशे मांडपाक शकतात आनी कशा तरेचे फुडें व्हरपाक शकतात ह्या संदर्भात ती जागृती करपा खातीरच आज मुद्दाम आमी हांगा आज सगळ्या बांधवांक आफोवन ताच्या संदर्भात ती जाणीव तातूंत जागृती आज आमी ह्या मिटिंगेंत आमी केली. हय फुडें आमी सादारणशे गोंयभरांतले म्हणजे सादारणशे नेक्स्ट फेजीन आमी सांग्यार वतले, धारबांदोडा वतले, फोंडा वतले आनी 70 बिचोली म्हणून वतले. वाळपय 70 सहकार संमेलन जालें. खरोखर जर मनशाक जर यशस्वी जर जातलो जाल्यार आमी खूब यशाची पुस्तकां वाचतात. तातूंतल्यान आमकां फक्त एकच संदेश मेळपाक शकता. पूण एका
थोर अशा लेखकान आणि एका वाचनात म्हणिल्लें आसा की अपयशी मनशाची पुस्तकां वाचप हे तितलेच महत्वाची गोष्ट आसा जेणे करून त्यांचो अनुभव आणि नवे आयडियाज आमी यशस्वी जावपा खातीर कशें तरी मांडटले हे तातूंतल्यान आमकां शिकप हे खूब महत्वाचें आसा. वेवसायाक रीण म्हूण एसटी कॉर्पोरेशनाचे ट्रायबल स्किमींतल्यान लाभार्थ्यांक चेक दिले. जेन्ना आमी बिजनस करपाक उमेद नासता पूण एक फायनान्शियल बॅकग्रावंड आसून सापड आसना आयज एक संदी जेन्ना आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमचे गांवचे मारियो आनी म्हाका जायतो सपोर्ट केलो आनी स्किमी वयर आमकां अवेरनस दाखयलें. हे 8 जाणांक आमी ही स्कीम दिवपाक शकले. तशेंच आमचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून आमची 4% इंट्रस्टाची एक स्कीम आसा. अशे कितलेशे जाण आमचे एम्प्लॉयमेंटा खातीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर बेनिफीट घेतलेले आसा. ती स्कीम आमच्या एसटी कॉर्पोरेशनाच्या बरोबर आमचे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा जेका आमी EDC म्हणून वळखतात थंय सुद्दां ही स्किमी उपलब्ध आसात. थंय आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसात आनी काही गोष्टी म्हयन्यान आमची हेवूय जातात आणि त्या हितूनच्यान माध्यमांतल्यान सुद्दां कारण आमी फक्त पयलू कितें आशिल्ली ही आमी EDCंतल्यान थंय स्ट्रक्चर आहा म्हणून आमी सुरवात केल्ली आशिल्ली. आज आमी ती एसटी कॉर्पोरेशनान सुद्दां पावयलेली आसा कारण एसटी कॉर्पोरेशनान आमचे समाजाचे भाव जे आसात तांकां येवप वचप खूब जाता आणि EDCच्या माध्यमांतून ऑलरेडी आमी 100 लोकांक वयर आमी ऑलरेडी बेनिफीट ताचो दिल्लो आसा. एसटी कॉर्पोरेशन ऑल टुगेदर आता कितले जाले? This is the first batch एसटी कॉर्पोरेशन ऑलरेडी EDC आमचे फाटले 2.5 वर्स पयलीं सुरू आशिल्ले म्हणजे आज जवळ जवळ 120 जाणांनी हाचो अप्रॉक्सिमेटली हाचो बेनिफीट घेतिल्लो आसा. मांद्रा जुनस वाड्यार ट्री ऑफ होप वतीन ट्री मॅपिंग ड्रायव्ह जाली. झाडांचे कुयदादीची म्हायती दवरूंक लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशनान ॲप लॉन्च केला. So for last 3-4 years we are planting trees and many people and many students have taken efforts to plant trees and so now the Living Heritage app is a wonderful app where we can manage and see the growth of the plants and the records will be kept and also other people those who are coming from outside any new people is coming for our help. We are collaborating with Tree of Hope to geotag all the saplings on this hill. Tree of Hope has been planting it over Sundays and maintaining it. त्या वर्सा आम्ही केवळ 70 झाडां लायली आणि ह्या 4 वर्सांच्या कालावधीन त्या झाडांचो नंबर एकूण 1,500 आसपास जाल्लो आसा. प्रत्येक आयतारा आमचे सगळे भुरगे एका थंय येवन ह्या मित्रमंडळ सगळे तशेंच विद्या प्रबोधिनी कॉलेज आणि गणपत पार्सेकर कॉलेज ह्या 2 महाविद्यालयांचे भुरगे एका थंय येवन झाडां लायतात. झाडां लावपाचें काम बेजिकली आमी पावसाच्या दिसांनीच करता. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आणि जिओ TV ॲप. 4 चौंगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.